सद्याक आमी आसा मालीम जेटीचेर। 1 तारखेच्यान फिशिंग ट्रॉलर्स हे दर्यान वयपाक बंद केल्या। वार्षिक 2 महिन्या खातीर जून आनी जुलय हे बंद असतात। त्या खातीर मालीम जेटीर जे नुस्तें विकता तांकां आयज लास्ट डे। फाल्यांच्यान हे जेटी बंद आसतले। त्या खातीर कोणाक नुस्तें व्हरपाचें आसा जाल्यार तेंच्यांनी आयजूच व्हरचें। आनी एक गजाल म्हणजे जे जून 1 तेज्या पयलीं जे ट्रॉलर्स गेल्ले आसा ते आत्तां येयल्ले आसा तेंचे कडेन थोडे नुस्तें उरलेले आसा जे नुस्तेकार हांगा आसा त्यांचे खातीर आनी एक दीस तरी दिवचो की हे नुस्तें जे तेंचे कडेन स्टॉक आसा ते विकून क्लियर करपा खातीर म्हणून तेंची मागणी आसा। पण गोंयकारा खातीर एक मेसेज की 1 तारखेच्यान ट्रॉलर्स दर्यान वयपाची बंदी घातलेली आसा 2 महिन्या खातीर जे वार्षिक आसता। सो आयज सांजचे लास्ट आसतले। तर मालीम जेटी तुमी आयज येवन जाल्यार तुमचे नुस्तें जर स्टॉक तुमकां करपाचें जाल्यार आयज तुमी हांगा येवन व्हरपाक शकता। तुम्ही पळयतात GNH।